आज आम्ही अंतरराष्ट्रीय बायलां दीस मनयतात. ह्या दिसाक खूब व्हडले महत्व आसा आनी अशा आमच्या ह्या महत्वाच्या दिसाक आमच्या मदेकांत 3 कोंकणी बरोवपी मानेस्त हांगासर हाजीर आसात. पयली आसा डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोसा. ती जावन आसा असोसिएट प्रोफेसर कार्मेल कॉलेज फॉर वुमन. हे कॉलेजीत ती शिकयता आनी कोंकणी बरोवप करता. दुसरी आसा सिस्टर मॉली फेर्नांडीस. सिस्टर मॉली कॉंग्रेगेशन ऑफ होली फॅमिली ऑफ नाझरेथ सांकवाळ हांगाची आनी तातूंतूच ती रावता आनी डायरेक्टर्स ऑफ होली फॅमिली कम्युनिकेशन सेंटर आनी सबेरा ह्या तांच्या नेमाळ्याची ती संपादक जावन आसा. तिसरी आमच्या मदेकांत आसा आना तेरेजा फेरेरा रॉड्रिग्स, एक्स एम्प्लॉई ऑफ फूड एंड ड्रग्स लॅबोरेटरी आनी एक कोंकणी बरोवपी. तुमकां तिगांयकूय माय मोगाचो नमस्कार आनी आयच्या ह्या अंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्या निमतान घडोवन हाडलेले कार्यावळीक येवकार. ओस्तरी म्हणल्यार संवसाराची बांदणी. हेच ओस्तरी वरवीं संवसार घडला. क्रिस्ती पवित्र पुस्तक सांगता आदमाच्या आदारान ईवा म्हणची ओस्तरी आसली. तिचे पासून हो संवसार सुरू जालो आनी संवसार वाडत आनी चडत गेलो. आयज येद्या व्हडल्या संवसारांत जायत्यो बायलो आनी जायते दादले आसात आनी आयज आमी बायलांच्या म्हत्वा विशीं हांगासर भासाभास करूंक बसलेली आसात. आयच्या बायलांक दादलो वेगवेगळे नदरेन पळयता. देखून बायले मदें वेगळोचार निर्माण जाता आनी जी बायल कांय वेळार दुर्गा जाता जाल्यार कांय वेळार आंकवार मारिया जाता. तीच ओस्तरी कांय वेळार झांसी की राणी जाता जाल्यार कांय वेळार मादर थेरेसा जाता. अशें जावपाक कितें कारण? पयली आनी मुखेल कारण जावन आसा दादल्यांची नदर बायलां सवय. बायलेक जेन्ना दादलो आपली वस्त म्हूण पळयता, मनीस म्हूण तिका मानिना, आपल्या बरोबर घेवन चलना, देखून बायल वेगवेगळी आंगां आपणायता आनी ह्या आंगांतल्यान तिचे वेगवेगळे रूप आमकां दिश्टी पडटा. आतां हालींच एक ट्रेंड भितर सरला. एका जोडप्याक चेडूं भुरगें नाका आसता. हे चेडूं भुरगें नाका जावपाचें कारण कितें काय? हे चेडूं भुरगें नाका आसलेल्यान आमच्या लोकसंख्येचें संतुलन इबाडटा आनी हीच जर स्थिती उरली जाल्यार कांय काळान एक गंभीर परिस्थिती निर्माण जावं येता. हरशीं दादले आनी बायले फाटल्यान सरासरी समानताय आसली, पूण आज ती बायलांची समानताय कमी जावपाक लागल्या आनी एक भिरांत निर्माण जावंक लागल्या अशें दिसता की दादल्याक व चेड्याक काजार जावंक चेडूं उपलब्ध आसतलें जाल्यार कितल्या प्रमाणांत आसतलें. अशा सामार प्रश्नाक तोंड दिता दिता आयज आनीक एक फावट आमी अंतरराष्ट्रीय बायलां दीस मनयता. ह्या वेळार हांव आमच्या मानेस्तांक विचारूंक सोदतां, डॉक्टर ग्लेनिस, तुवें पयलें आन्सर करचें. आयच्या दिसाचें म्हत्व तुका कितें अशें दिसता? 8 मार्च हो जावन आसा अंतरराष्ट्रीय ओस्टोरियांचो दीस. हो दीस आमी चड करून समोरूंक ह्या खातीर की ह्या आयच्या दादल्याच्या जे समाजान अशें की पुरुशवाद समाजान जे जंय दादल्याचें म्हत्व सुबेज आसा आनी बायलेक आमी आदी पासूनच पांयांची वाण कशी लेखता
तातून आमी बायलेचो म्हत्व सोदून काडूं, बायलेचें जें योगदान आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी, बायलेचें जें मोल आसा आनी तिचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी तें आमी मानून घेता, जावं इतिहासीक, जावं राजकीय क्षेत्रांत, जावं समाजीक क्षेत्रांत तिचें जें मोल आसा, तिचें जें योगदान आसा ताका आमी मोल दिता आयच्या दिसा, ताका आमी कोडसोलिल्लें आसा तें सेंटर स्टेज हाडून तिका आमी मोल दिता, तिका आमी एके भाशेन देव बरें करूं म्हणटा की तुमी बायलेनी आमचे खातीर, आमच्या समाजा खातीर कितलें बरें केलां तें आमी ओळखून घेता आनी मानून घेता. ताका लागून हो एक खास दीस 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय बायलांचो दीस म्हणून आमी मनयता. सिस्टर, तुज्या मतान तूं कितें म्हणूंक सोदता आयच्या दिसाक? हे तुज्या पोस्ट तुवें केलो तेन्ना ह्याच वेळार म्हज्या मनांत आमच्या घडणाराची स्टार्टनाराची उतरां म्हज्या दोळ्या मुखार आयलीं. तो अशें म्हणटालो, तूं तर एक चेडवाक शिकोवशी जाल्यार आखोच कुटूंब घोराबो शिकतलो. आनी हें जावन आसा म्हजें म्हत्व अस्तोरी सगळें. जेन्ना एक अस्तोरी शिकता तेन्ना तिका फाटीं आनी वळोन पळोवपाची ना, ती सदांच फुडें वेता. आनी एके अस्तोरेन आयच्या समाजान आपलो घोराबो उखलून दवरलेलो आसा. आनी हें जशें तुवें तुज्या सुरवातेच्या उतरांनी म्हणलें, ही आदल्या खबरान जाल्यार आमकां आंकवार मारयेन ही अस्तोरी कितें तें दाखोवन दिली. एक घोराबो कशे तरेन चलूंक जाय तें आमकां शिकयलें. हो घोराबो कशे तरेन आमच्यांनी क्रिस्ती तत्वांनी ताका एकठांय दवरूंक जाता, उखलूंक जाता, आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वांनी वाडोवंक येता तें शिकयलां. तितलेंच न्हय, आमकां आंकवार मारिया गोडी तें निलें आंगोस्त घालून दिश्टी पडटा, पूण तितली सादी आनी नॉर्म अस्तोरी ओ मारिया अशी आमी चिंतूंक फावना. तिच्या स्तुती गितान मारिया आमकां कोण ती आमकां दिश्टी पडटा. एक धाडशी अस्तोरी, जशें विन्सी बाबान म्हणलां तशें केन्नाय ती दुर्गा जाता, केन्नाय ती राणी की झांसी आनी केन्नाय ती मादर तेरेसा. अनुबाई, तूं कशें पळयता आयच्या दिसाक? आयज आमच्यो भारताच्यो अस्तोऱ्यो वयर वयर सरता. पयल्यो तांकां आसली चूल आनी मूल, पूण आयज ती ऑफिसाक, तियात्रांक, टिचर्स हे सगळें ती फुडें सरोन आपल्या भुरग्यांक टिचरी जाल्यार आपल्या भुरग्यांक जाय ती तत्वां ती दाखयतात आनी शिकयतात. एक अस्तोरी जावन आसा एक शिकोवपी, तशीच संवसार सांबाळणार अशें आमी म्हणटात. आयज ती दादल्या बरोबर सर्तीक लागल्या आनी ही सर्तींत ती जायती कडेन मुखार आसा. खेळा मळार, फिल्मांनी, तियात्रांनी, बरोवपाक कोत्ताना, समाजीक मळार, राजकारणांत ती मुखार आसा. हे विशीं ग्लेनिस बाय तूं कितें म्हणूंक सोदता? खंयचो क्षेत्र ना जंय बायल मनीस आयज खानाक खान तेकोवंक दादल्या बरोबर ना अशें. वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी, जावं इतिहासांत, जावं राजकीय मळार, जावं समाजीक मळार, जावं बिझनसांत, जावं तियात्रांनी, नाटकांनी, सगळ्या चलचित्रांनी, मुवीज, सगळ्या क्षेत्रांनी बायल मनीस तिचें योगदान भोव मोलाचें आनी भोव म्हत्वाचें आसा. आमी पळयल्यार प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील आसा, प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आसा, आमच्या देशांतले जायते चीफ मिनिस्टर्स आसात. आमची शशिकला बाय आसा, सुचित्रा कृपलानी, मेहबूबा मुफ्ती, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, कितले आमचे चीफ मिनिस्टर्स आसात. सो राजकीय मळार तिचें योगदान खूब जाल्लें आसा. इंटरनॅशनली स्पिकींग, इतिहासीक मळार आमच्यो बायलो फुडें सरलेल्यो आसा. इतिहासान खूब वर्सां पयलीं सावन कॅथरीन द ग्रेट, क्वीन एलिझाबेथ द फर्स्ट, मेरी क्युरी, क्लियोपॅट्रा,
फ्रान्साची जॉन ऑफ आर्क, रशियाची कॅथरीन द सेकंड, इंग्लंडाची क्वीन विक्टोरिया, इवा पेरॉन ऑफ अर्जेंटिना, अशी आमकां जायतीं उदाहरणां दिवंक मेळटात. तशेंच ओस्टोरियांनी आख्खो संवसार बदलला हाचें आमकां उदाहरणां आसा. जशें की जेन ऑस्टिन जी एक ऑथर जावन आसली इंग्लंडाक, एन फ्रँक, माया एंजेलो 1928-2014 तिका पुलित्झर प्रायज मेळ्ळो आसा तिच्या बरोवपाक. इंटरनॅशनली कॅथरीन द ग्रेट आनी आतां नोबेल प्रायज मेळ्ळेलें एक ल्हानशें तरणाटें मलाला युसुफझाई, ताका नोबेल प्रायज मेळ्ळा की ताणें बायलां खातीर अफगानिस्तानान जायते चळवळ केल्या तांच्या शिक्षणा खातीर. तो आमी पळयत जाल्यार संवसारभर ग्लोबली अंतरराष्ट्रीय मळार पासून बायलांचें जायतें योगदान आसा. आमच्या भारत देशांत लेगीत जायतें योगदान आसा. बायलां खंयच्याच क्षेत्रांत फाटीं सरोंक ना दादल्या बरी खान मारूंक. मलालाचे एक खास उल्लेख करून दिसता. मलालान 16 वर्सांची पिरायेचेरूच एक इतलें बरें पुस्तक बरयलें जें बायलांनी वाचूंक जाय. आनी ते बायलांची चळवळ करता म्हूण खंयच्या आकांतवाद्यांनी ताचेर फार पसून मारलो आनी तें अजुनूय देवादयेन जिवें आसा. एक देख घेवपा सारकें भुरगें, तरणाटें भुरगें तें. ताणें खूब योगदान दिल्लें आसा बायलांच्या बऱ्या खातीर. आतां आमी पूण एक गजाल कल्पना चावला सारकेची तुवें उल्लेख करूंक ना. कल्पना चावलांचो आख्ख्या संवसारीक चेडवां बायलांक एक बरें उदाहरण दिलें आनी आतां जायतीं चेडवां स्पेसाचेर वचपा खातीर आपलें मन तयार करतात, नासा तांकां तयार करतात. सिस्टर, हांव तुका विचारूंक सोदतां, आमी कोंकणी मळार जायतीं चेडवां, जायत्यो अस्तोरी आसात. ह्या अस्तोऱ्यां विशीं कोंकणी मळार कितें योगदान आसा अशें तुका दिसता? आमच्या गोंयांतूच कितलींशीं जाणां अस्तोऱ्यो बरयतात आनीक वेगळ्या वेगळ्या मासिकांचेर आमकां तांचें बरोवप दिश्टी पडटा, वाचूंक मेवता. जशे तरेन आमचे जास्मीन बाय, एनी, ब्रेंडा, मागीर हेमा नायक, मिना काकोडकर, आमचे हांगासर उपस्थित आसलेली ग्लेनिस, सगळीं आमी बरयतात, अस्तोऱ्यो बरयतात. आनीक हातूंतल्यान आमचें योगदान आमचे कोंकणी रोमी लिपीक खूब खूब आसा. हांगा एक नांव घेवपा सारकें आसा, बेर्ता मिनेजीस. बेर्ता मिनेजीस जावन आसली एक अस्तोरी जिणें न्हय फकत बरपा कडेन बगर संस्कृतीक मळार गितां गावपाक, गितां घडपाक, मांदे हातूंत पासून खूब योगदान दिल्लें आसा. ती अशी एक अस्तोरी जी जांकां बरोवंक कळना तांकां बरोवंक शिकयताली, जाणट्यांक पासून ती बरोवंक मुखार काडटाली. मागीर फातिमा डिसोज आसा म्हापशेची, ताणी संपादक जावपा इतलें धाडशीक पावल मारलें कोंकणी भाशेन. ही नांवां आमी घेवचीच पडटली. शिस्तळीच्या मनाक धरूनच तूं कितें म्हणटा ह्या बाई? सिस्टरच्या मनाक धरून म्हाका हें दिसता की सिस्टरच्या मनाक धरून म्हाका अशें दिसता न्हय आमची कोंकणी आसा आतां सालांत आनी न्हय कुसनांत. दुसरें म्हणलेलें आमचे आयज ती आमच्यो बायलो आसात एक्ट्रेसां. एक आहा कार्तिकाराणी, वर्षा उसगांवकार. आमचे गायक आसात लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनिया सिरसत. संगीताच्या मळार केसरबाई केरकर ही एक एकदम बरी क्लासिकल सिंगर आसली. आमचे गोंयचे बरोयणार विमला देवी, ताचें नांव वता तेरेसा द पियदार द बाप्टिस्ट आल्मीदा. ती एक बरी कवी आनी ओंकार करपी. आमचे मॉडल्स आहा कॅनिस पिंटो, गेल निकोल दी सिल्वा. आमचे जज आहात अनुजा प्रभुदेसाय, ती एक पयली जज हायकोर्टाची. मागीर आमचे बिझनस आहात पळय ती, दॅट इज अलिशा सिक्वेरा. आमचे तियात्रिस्ट आसात जे आमकां हांसयतात, रडयतात आनी थोडे फाटी खुशाल करतात.
मागीर आमची प्लेयर्स आसात, स्पोर्ट्सान आसात. भक्ती कुलकर्णी आसा, दुसरे आमचे इवाना आसा. आनी आमच्या लिबरेशनाक लागून जायते हालचाल केल्ली आसात. वत्सल पंडुरंग कीर्तनी, मित्रा पीर. आनी आमच्या राजकीय मोलारूय आमकां मेळटा शशिकला काकोडकर, विक्टोरिया फेर्नांडीस, अलिना साल्दाना, जेनिफर मुचोरात. आनीक जायती इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमकां मेळटा वॅलरी वाज. लोनाबाई कशें विसरूंक शकता तूं? आंतोनेत, बेटिनाज, एनी, रितारो, सुकोरीन हांकां कशें विसरूंक शकता तूं? लीना फेर्नांडीस, रिता लोबो, आंतोनेत, शालिनी, सिसिलिया मशादो, बेटी फर्न्स हांकां कशें विसरूंक शकता तूं? ही आमची निजाची गोंयची मातयेंतली उत्पन्न जाल्ली नखेत्रां ती आमी न्हयकारूंक शकनात. तांकां आमी फाटली बसका दिवंक शकना. ती मुखावयली ताणें आमकां जायती वाटचाल करून दिल्ली आसा. बरें, आतां गोंयची अस्तोरी हाका भारताचे अस्तोरे कडेन तुळा करता आसतना हाचेर तुजी नदर कशी? तुवें म्हणलां चूल आनी मूल. हाका आदीं हो एक आमकां आमच्या बायलांक एक तोपटो आसलो. पूण आज बायल तुज्याच तूं आदीं जी काम करतालें फूड एंड ड्रग्स ज्योती सरदेसाय थंय मुखेली म्हूण आसा. जाल्यार ती बायल इतली मुखार पावपाचें कारण कितें? अशें कितें जावं येता ती वो दुसरी बायलो मुखार कश्यो सरल्यो आसतल्यो? पयलें शिक्षण. दुसरें म्हटल्यार आमची ट्रायल आमी ट्राय करूंक जाय. आनी फॉरेस्ट आमच्या ज्योती सरदेसायन इतलें ट्रायल केलें की ती एम फार्म आनी तिका इतलें ट्रायल केलें तिणें की आपूण ह्या जाग्यार पावपाक, एका डायरेक्टराच्या जाग्यार पावपाक. आनी दुसरें हांव पळयलें ती आयज फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन चलोवप म्हणजे एका बायलेक बरें कठीण लागता. पूण तरी आसतना ती गांजीदारपणी ती चलयता. भारती मळार आमच्या अस्तुऱ्याचें योगदान आनी गोंयच्या मळावेले योगदान तूं कशें पळयता? तुलनात्मक नदरेन पळयल्यार की भारतीय अस्तुऱ्यो ज्यो आसा आनी गोंयच्यो अस्तुऱ्यो ज्यो आसा त्यो भारतीय मोडार आसा त्यो मातश्यो फुडें आसा. पूण तरी आसतना गोंयच्यो अस्तुऱ्यो ज्यो आसा त्यो कॅचअप करून तांचे बरोबर येवंक लागल्यात. कित्याक आमची गोंयची जी संस्कृताय आसा ती बायलांक जायती आदार दिवपी, बायलांक फुडें पावल मारूंक प्रोत्साहन दिवपी तसली कशी संस्कृताय आसा. आमकां बायलांक काळखान घालिना ही आमची संस्कृताय. आमकां बायलांक उजवाडान मुखार हाडूंक उत्तेजीत करपी ही आमची संस्कृताय जावन आसा. ताका लागून जे आमच्यो बायलो आसा त्यो आतां जायत्यो फुडें पावल्या. जशें की आतां मंगेशकर सिस्टर्स जावं वर्षा उसगांवकर, सोनिया सिरसट. अंतरराष्ट्रीय मोळार साम्या कोटा जायतीं जाणां अंतरराष्ट्रीय मोळार आतां उजवाडांत आसात. नखेत्रां कशीं पोरजोळटात न्हूच भारतांत पूण संवसारांत ग्लोबल मोळार, अंतरराष्ट्रीय मोळार आमकां दिसून येता की गोंयच्यो अस्तुऱ्यो संवसारभर फांकी आसात. विश्व सुंदर पळयल्यार पयलीच विश्व सुंदरी रिटा फरेरा गोंयची जावन आसली. तर अशें म्हणूंक शकता आमी की गोंय आख्या भारताक एक बायलांच्या संदर्भात एक पयलें पावल मारून कशें जशें की उदाहरण रिटा फरेराचें आमी दिवंक शकता. तें आमकां उत्तेजीत करता. सिस्टर म्हाका सांगशी, एक अस्तुरी जो तें घालीन आसतना चलता, एक अस्तुरी हाय फाय मोचे हजारांनी लाखांनी रुपयाचे मोचे घालून चलता. तिच्या आंगार कितल्याच हजारांचे आंगोस्त आसता. थोडे अस्तुरे अर्दे पिजलेले घालून चलतात. अशा अस्तुऱ्याक तूं कशी सोर करून आयच्या दिसाक तांचे विशीं कितें म्हणूंक शकता? तुवें म्हाका एकदम घुसपाक गोंधळाक घातली म्हणून येता. पूण तरी पूण एक अस्तुरी जोती घालयत आसतना चलतली आनी हाय हिल्स घालून चलतली अस्तुरी ती एक अस्तुरीच म्हणून हांव तुका सांगूंक सोदतां.
वेगळो तर इतलोच की तिचे कुवेती प्रमाणे ती न्हेसता आनी तिचे लागीं घडटा म्हणून ती हजारांनी पयशे मोडटा. तरी आसतना अस्तोरेचो दर्जो न्हेसपाचेर आसना. न्हेसप अस्तोरेचो दर्जो उणो करिना वो सुबेज करिना. ना म्हजें मत विचारपाचो हेतू असो की तांचे मदीं हो वेगळोचार जावपाचें कारण कितें आसूं शकता. तांचें कुटूंब पयले स्वातेर हांव म्हणटली आसली तूं म्हणटा तसो कुटूंब ती जे परिस्थितींतल्यान येतात तेंचें वातावरण जंय ती रावतात तांचें आर्थीक परिस्थिती तेंची चड गरजेची. कित्याक आतां जेन्ना ह्या समाजान तूं जाणा बशेक तोंडाक पावना, बशेन आसा तें तोंडाक पावना इतली आमची गोश्ट जाल्या आनी इतलें आमचें दुर्दैव्य. कित्याक सगळी म्हारगाय वाडत आसा. हांव इंटरप्ट करता तुका. आतां ग्लेनिस बायन जायते एग्जाम्पल दिले. अस्तोरी खूंय खूंय पावलेली आसा, चड करून राजकारणाच्या मळार. राजकारणाच्या मळार जेन्ना एक अस्तोरी पावता जाल्यार तिचो दर्जो विचार आनी तिका जें करूंक जाय तें तिच्यान जायते तरेनी करूं येता. जाल्यार ह्योच तरेच्यो अस्तोऱ्यो तेंच्या हाताखाल आसतात जाल्यार ती तांकां आदार करतात, करिनात. कित्याक करिनात हो कारण कितें. ती एक वटेन अस्तोरी इतली वयर पावल्या जाल्यार दुसरे वटेन अस्तोरी खाला खाला पडत आसता. आनी बाबा तुज्याय बीन हाजेर विचार म्हणून येता. विन्सी बाब हांव तुका सांगतली आसली एक अस्तोरी पयली स्वातेर आमी जाणा जावंक जाय. चेडूं म्हणटा तेन्ना तें चेडूं एक आवय जाता, तीच आवय एक शापाय जाता, तीच अस्तोरी एक जाव जाता. आनी हे तरेन अस्तोरेचे वेगळे वेगळे रूप. तरी आसतना ते अस्तोरेक फावो दमान अस्तोरीच दिवंक थोडे फावटी चुकता. आनी तितलेंच न्हय हांगासर आमी जायतो भेदभावूय पळयतात. आमच्या गोंयांत हांव तितलो आसा म्हणना पूण आमी राष्ट्रीय मळार तरी नदर मारीत जाल्यार हेच अस्तोरेक आमी देज आमची जोत म्हणटा ती कितलीशी आमकां दिसून येता कितलें वायट घडटा तें. आनी कितें जायते आमी पळयता वाचता चलचित्रांनी सिरियलांनी ते पासून आमकां दिसून येता कितें आमकां चेडवांक जोत हाडूंक लायतात आनी ती दिवं ना जाल्यार कितल्या जाणांक जिवी नासतात आनी असलें जायतें वायट. पूण तितूनच दवरलेलें ना. तीच अस्तोरी आपलें पावल फुडें मारून संवसाराक आडकोळी फुडो करता. हेना म्हाका कितें जोडूंक सोदता. वयर सर. आयज काल रेप केसी जाता चड आनी रेप केसींक लागून आयज अस्तोरी आसा मान नासलेली. आयज अस्तोरी वतात आनी जिवेशी मारतात. कित्याक म्हणून असलें घडप ह्या संवसाराक ते म्हजो विचार आहा. बरें, आतां आमचो वेळ सोंपपाक येता तेन्ना आयच्या दिसाक गोंयची अस्तोरी, कोंकणी अस्तोरी हांकां मोडान दवरून ग्लेनिस बाय कितें तूं संदेश दिवंक सोदता. कोंकणी मळार अस्तोऱ्यांनी जायते पावल फुडें मारिल्लें आसा आनी हांव संदेश दिवंक सोदतां की आमी फाटीं पळोवचें न्ही. फाटीं जालां तें विसरचें आनी फुडें आमी पावल मारचें. एक ऑप्टिमिस्टीक एक पॉझिटीव नदरेन आमी फुडें पावल मारचें. हातान आमी पेन घेवन शिक्षण आमी फुडें व्हरूंक आमचे बायलांक आमी फुडें घालूंक जावं अस्तोऱ्यांक आमी उत्तेजन दिवंक. अस्तोऱ्यांचें जें साहित्य आसा, अस्तोऱ्यांचें जें वावर आसा ताका आमी अदीक मान आनी मोल दिवंक आमी तांकां तेंको दिवंक आमी फुडें वचोंक जाय. हें हांव सांगूंक सोदतां की आदलो जो काळ जालो आनी बायलांनी आमी जायतें सोंसलें. बायलांनी चूल आनी मूल आनी बायलांक वाण कशी लेखूंक बायलांक आमी फाटीं तो सगळो काळ आतां काबार जालो. आतां आमी फुडें पळोवंक जाय. आतां फुडें पळोवंक जाय जाल्यार आमी बायलांक
अदीक आनी अदीक उत्तेजन दिवंक जाय, एक पॉझिटिव्ह वातावरण तयार करूंक जाय, तांकां फुडें व्हरोंक जायत्यो सवलती तयार करूंक जाय, जायते कायदे आमी बदलूंक जाय, जातून बायलांक आमी फुडें घालूंक आनी बायलांक आमी अदीक आनी अदीक उत्तेजन दिवंक वेगवेगळ्या मोडाचेर. अशें म्हणटा आसतना हांव एकूच तुका प्रश्न करूंक सोदतां. आमच्या बायलांनी म्हणजे कोंकणी बायलांनी साहित्यांत आनीक बरें कितें करूं येता? कोंकणी बायलांनी आतां जायते हांव शिक्षण घेतलेलें आसा. हांवूच खूद एक बायलांच्या शिक्षणीक मळार एक बायलांच्या कॉलेजीन शिकयता. सो हांव जाणो की आतां चेडवांक आमी कशे तरेन शिकयता ते. आमी चेडवांक घरा दवरिना. हरियाणा आनी दुसऱ्या स्टेटींनी आमी पळयत जाल्यार चेडवांक इतलें शिक्षण मेळना जितलें गोंयान आमकां मेळटा तें. तो आमी कितले लाकी आसा की आमकां हें मेळटा तें. सो आतां आमी इतली शिकलेली आसा तर आतां बायलांक आमी आनी उत्तेजन एक म्हळ्यार स्किमी आमी सुरू करूंक शकता, जावं अकादमींतल्यान, जावं सरकाराच्या वतींतल्यान, जावं शिक्षणीक वतींतल्यान स्कॉलरशिप्स स्किम्स दिवंक शकता. तांकां अदीक करून बायलांचें साहित्य फुडें व्हरोंक, बायलांचें साहित्याक आनी उत्तेजन दिवंक आमी स्किमी करूंक शकतात. तें एक म्हजें एक सुचना जावन आसा. तूं बायलांचे कॉलेजींत शिकयता आनी जायतीं चेडवां तुवें आसा जाल्यार हांव तुका एक सल्लो दिन की त्या सगळ्या बायलांक तुवें साहित्या कडेन लागीं हाडचें. दालगाद कोंकणी अकादमी तुका सगळो आदार सहकार दिवपाक तयार आसा. मागीर आतां नवो सरकार येतलो, त्या सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात त्यो बीन तुमचे कॉलेजींत पावोवपा खातीर आमी यत्न करतले. सिस्टर, तूं कितें म्हणटा? कोंकणी अस्तरी, कोंकणी साहित्यीक बायल मनीस हिका तुजो संदेश कितें? म्हज्या मनात आसा तें सांगता. पवित्र आत्मेच्या बरेपणान एकदम तोच सुचयता आनी ताणें सुचयला तेंच हांवें तुमकां सांगलां. पयले सुवातेर हांव एक लेखक कशी म्हाका जायतीं जाणां सांगतात, सिस्टर म्हाका मातशें हें बरोवन दिवशी. म्हजें मत आनी म्हजो जबाब तांकां, तूं पयलीं बरय आनी त्या उपरांत तपासून कितें करूंक जाय तें हांव करतां. आनी हितूंतल्यानूच हांव आमच्या संस्थेच्या भयणांक आनी दुसऱ्यांकूय उत्तेजन दिता. हे तरेन तीं बी आतां जायतीं जाणां इंट्रस्ट घेवंक लागल्यात आनी तांकां गमून आयलां म्हजे लागीं जाता, हांव कित्याक फाटीं रावतलीं. आनीक हेंच म्हजें मन आनीक म्हजो आवडो की साहित्य म्हळ्यार जायत्या जाणांनी फुडें सरूंक. आनी दुसरे सुवातेर म्हणल्यार जशें ग्लेनिस बाईन म्हणलां ओस्तोरीचे भुरग्याच्या वतीन की चेडवांनी तितलें तांकां शिकोवप ना म्हणून. आमच्या गोंयांत आमच्या संस्थेचे 3 सोशल सेंटर आसात आनी 2 स्लम्स एरियांत आसात. एक बिल्ला ज्वारी नगर, दुसरो बायना वास्को आनी तिसरो श्रिस्टल कानाकोना. हांगासर आमच्यो सिस्टरी बायलांचो दर्जो उखलूंक तांकां उखलून धरूंक जायतेच वावुरतात. वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्यो तांचे वरवीं तांकां तांच्या उदारपसण करूंक तांकां पाठिंबो दितात. तेच तरेन ही आमची स्लम्स एरिया पळय आसा, उदी करून भिल्ला हांगासर म्हजो अणभव सांगता तशें त्यो वस्तुऱ्यो आपल्या वाडलेल्या चेडवांक घरांत दवरतालीं आनीक चेड्यांक इस्कॉलाक धाडटालीं, चेडवांक घरांत दवरतालीं. कितें करूं, ताची ल्हान भावंडां आसात तांची काळजी घेवंक. तेन्ना आमच्या सिस्टरींनी थंयसर परत परत वचून तांकां भेट करून तांच्या मनार उजवाड घालून तांकां चेडूंक शिकल्यार कितलें उपयोगाचें तें तांच्या मनाचेर उजवाड घालून तांकां परत शाळेक धाडलीं. आनी हे तरेन ही भुरगीं आतां शिकतात आनी थोडीं शिकल्यात आनी एकदम खुशाल आसात. तर हे तरेन आमच्यो सिस्टरी बायलांक वयर काडूंक जायत्योच वावुरतात. आनीक गव्हर्मेंटाचे वाटेन शिवण सूत करून आनी हेर दुसरे वाटेन जायत्या तरांनी हे स्किमी तांकां टॉक्स दिवन उलोवपां करून अवेरनेस करून तांकां उखलून दवरतात, पाठिंबो दितात, उत्तेजन दितात.
सिस्टर आमी पाद्री कडेन जायते लागीं आसा पाद्रींक आमी शिकयतात हांवूच धरलें जाल्यार हांव राष्ट्रवादच्या सेमिनारींत विजिटींग प्रोफेसर्स कसो कोंकणी शिकोवंक येता मागीर डीन आमचे डियाक आसात तांकां आमी वर्साक एक फावटी एक शिकोवपाचो वर्कशॉप घेता तशेंच तुमच्या सिस्टरां फुड्यांत आमी पावोंक ना जर तुमी हो रस्तो आमकां उक्तो करून दिवचो जे वरवीं तुमचे सिस्टरींक साहित्या कडेन हाडपा खातीर आनी साहित्या विशीं आनीक अदीक जाणवाय दिवपा खातीर हो दालगाद कोंकणी अकादमीच्यो स्किमी तांकांय वांटेकार करपा खातीर सरकाराचे स्किमीक साहित्य वटेन तांकांय वांटेकार करपा विशीं तुवें जर आमकां एक वाट करून दिली जाल्यार आमी सिस्टरां फटेन वचूंक शकता आनी सिस्टरांकूय जायते बरोवपी आमच्यान करूं येता हे तूं सहकार दितली अशी हांव आस्त बाळगितां आनी निमाणे कडेन आतां येनाबाई तुजो संदेश कितें तूं जायते कोंकणी बरोवप्याक फुड्यांत आसता जायते जमेनी तूं वांटेकार आसता कवी संमेलनांनी मागीर वर्कशॉप्स आसता आनी साहित्यीक संमेलनांनी तूं वांटो घेता हांकां आमची रोमी लिपी मनान धरून कितें संदेश दिवंक सोदता आमची रोमी लिपी फुडें वचपाची आनी फाटीं वळोन पळोवपाची ना आनी अशें सगळ्या क्षेत्रांनी तांणी आमची रोमी लिपीनूच आपणाचो सहकार दिवन आमच्या ओस्तोऱ्यांनी एकामेकाचो आदार घेवन तांणी एक मोठान आमची रोमी लिपीक उंच 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 उबारपाची देव बरें करूं आयज अंतरराष्ट्रीय बायलां दीस हे फकत कांय प्रश्न आमी हांगासर घेतल्यात आनी ह्या प्रश्ना वरवीं आयच्या दिसाचें म्हत्व सोंपना ओ सगळे विचार हांगा आयल्यात अशेंय हांव म्हणूंक सोदिना पूण जे विचार आयल्यात ते बरे विचार आयल्यात हे विचारांतल्यान जायतो संदेश आमच्या बायलां मेरेन पावतलो आनी आमच्या बायलांनी हो संदेश घेवन आनीक मुखावेली पावलां मारची भोव करून कोंकणी बायल मनीस आसा ती आनी रोमी लिपी कोंकणी कडेन आसा ती आनी एकंदर कोंकणी कडेन आसा ती बायले आपले मन उक्तें करचें आनी कोंकणीची भरपूर सेवा करची आनी साहित्यीक वटेन मुखार सरचें हो इतलें हांव सांगतां आनी कांयचे भाशेंत डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोसा तुमी हाजीर आसले तुमचे विचार मांडले तुमकां देव बरें करूं सिस्टर मॉली तुमी आपले वेगळे तरेचे विचार आमकां मांडले आनी चड करून पवित्र आत्म्याचे कृपेन म्हणलें तुमी बरें दिसलें कित्याक आमकां सगळें पवित्र आत्म्याची कृपा जाय ही कृपा आयच्या दिसाक तरी तुवें बायलांचेर वतयल्या अशें हांव मानतां आनी हे नवाय तुमी आपले विचार मांडले हे खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा दालगाद कोंकणी अकादमीन हो ल्हानसो सुवाळो आयज खास तरेन हांगासर घडोवन हाडलो आनी तुमी सहभागी जाली त्या खातीर तुमकां पयले स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा आनी हो व्हिडिओ जे पळयतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं आनी आमकां संद दिली देखून चड करून दालगाद कोंकणी अकादमीचे आभार आठयतात आमकां ही संद दिली म्हणून आंतरराष्ट्रीय बायलांचो दीस हो मनोवपाक अशे तरेन देव बरें करूं विन्सी बाग अध्यक्ष बाग आनी हे सगळे वावुरपीचे समितीचे वांगड्यांक देव बरें करूं अशेंच आमी बायलांक फुडें काडून आंतरराष्ट्रीय बायलांचो दीस मनोवया देव बरें करूं देव बरें करूं देवान तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालो सगळ्या थंय मोग आसूं